आय डोंट नो हाव फार यू आर फेमिलियर एक मदलो असो पिरियड आशिल्लो खुबशा लोकांक ह्या एप्रील तुमी मे म्हयनो म्हटलो म्हणून मातशें आठवलें म्हाका की एप्रील मे म्हयन्यान खुबशे लोक हे जे समुद्र किनाऱ्यार वचून किंवा खारें उदक न्हांवपाचें एक म्हणजे कळंगुटी म्हणा बागा म्हणा मिरामार कोलवा अशें न्हांवपाची एक मदल्या खुबशा लोकांक संवय आशिल्ली बिकॉज आय डोंट नो ऑफ लेट आय थिंक तितके लोक मातशे चड ना कमी आसा पण ते एक जे जनरेशन आसा ते केलं आनी त्या लोकांक खुबशे जाणांक कितें तें दुखता ते मागीर म्हणटा ते न्हाल्या उपरांत आतां बरें दिसलें किंवा ते 5 उदकां न्हांवप एटलीस्ट 3 तरी न्हांवप वॉट इज अ कोरिलेशन बिटवीन हॅव यू फावंड एनीथिंग अशें तुमकां दिसून आयलां की हाचे कितें तरी संबंध आसा की इज अ सायकोलॉजिकल फॅक्टर वीच इज प्लेईंग टू म्हणजे हांवें ताचेर कांय टेस्ट करूना पूण म्हाका दिसना की तातूंत कितें तथ्य आसा म्हणून इट इज मोर ऑफ सायकोलॉजिकल अच्छा कित्याक खारें उदक तूं वचून न्हालें म्हणून आतां इतकेच म्हाकाय मातशें तशें दिसतालें बट नाव सिन्स यू हॅव टोल्ड मी वन मोर थिंग आय कॅन कोरिलेट की थंय बिचार गेल्या उपरांत सगळें मातशें प्रसन्न वातावरण मस्त हवा आनी सगळे लोक आनी पयलो मातशें जो स्ट्रेस आसा तो रिलीव जाता आसतलो आनी मातशें न्हाल्या उपरांत नॅचरली बरें दिसतलें सो ऑल दीस फॅक्टर्स मे बी प्लेईंग एज अ क्युम्युलेटी रोल इन गिविंग थँक्यू डॉक्टर या म्हणजे ह्या लोकां बरोबर म्हजो एक प्रश्नाची मातशी जाप घेतली डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो हॅलो या हांव म्हापशेच्यान उलयतां या म्हजें 58 म्हाका फूल बॉडी पेन जाता मान स्टीफ जाता एक नी दुखता आनी पावलां चलत जाल्यार मातशें घरान वचून चलत जाल्यार सुजतात आनी सूज ती खूब दीस वचच ना एक पांयाची सूज जाल्यार 3-4 म्हयने जाल्यार तशी जाता म्हणजे हाजे हे आसता पळय फोटो आसता पळय ते सुजिल्लो आसा आनी डॉक्टर ते परत परत स्टिरॉयड दिले जाल्यार ते आमचे हाजेर हेल्थाचेर परिणाम जाता आनी दुसरे ऑर्गनाचेर परिणाम जाता म्हणून हांव चडशें ते अवॉयडूच करता पूण डॉक्टर म्हणटा ते घेवपाकूच जाय म्हणटा तशें युरिक एसीड म्हणजे 7 वाडिल्ले आसा तो एक डॉक्टर म्हणटा तशें म्हणल्यार काय ना एक डॉक्टर म्हणटा तूं कंटिन्यू करचें पडटलें म्हणटा कितें कितें कर म्हणटा कंटिन्यू करचें कंटिन्यू करचें पडटा आनी तुमी काम कितें करता हांव काय करना हांव घराच आसता अच्छा रांदपाचें एनीथिंग यू वूड लायक टू आस्क हर कारण तिका ऑलरेडी दोन दोतोरांनी दोन वेगळे सांगा तुम्ही सांगता ते महत्वाचे दॅट विल बी अ मेजॉरिटी युरिक एसीड 7 इज हाय या देयर नो डाउट अबाउट इट आता 7 असले म्हणून सगळ्यांकूच त्रास जाता अशें ना जॉयंटांचे पूण हिका जाता म्हणटकीर युरिक एसीड कंट्रोल करपाकूच जाय बरोबर युरिक एसीड कंट्रोल करपाक स्टिरॉयड वापरना कळ्ळें सो शी मे बी रिफरिंग टू दॅट म्हणजे पांय सुस्ता आनी ते जॉयंट पेन आसा सकयल खोटे कडेन इफ इट इज युरिक एसीड देन तातूंत स्टिरॉयड वापरना बरोबर इफ इट इज रुमॅटॉयड किंवा संधिवात किंवा ऑटोइम्यून डिजीज जाल्यार स्टिरॉयड वापरता आनी स्टिरॉयड अंडर मेडिकल सुपरविजन इज अ वंडर ड्रग अच्छा हांगा खुबशे लोक जगान आमचे मिलियन्स ऑफ पीपल आर अलाइव टुडे ओनली बिकॉज ऑफ स्टिरॉयड्स करेक्ट सो स्टिरॉयड्स इज नॉट बॅड इफ इट इज यूज्ड जुडिशियसली अंडर मेडिकल सुपरविजन प्रॉब्लेम जाता जेन्ना क्वॅक्स वापरता किंवा पेशंट सेल्फ मेडिकेशन बरोबर आनी केन्ना केन्ना ते हाफ डोस म्हणजे डोसी कंप्लीट घेना तेन्ना मागीर तांकां दिसता हातून मागीर वयल्यान तो ना हें घेता आरे आपल्याक मार पडत काय कितें आनी कितें जातलें कितें अशा द्विधा मनस्थिती घेता तेन्ना सारको डोस घेवप हें तितकेंच म्हत्वाचें आनी इट शूड बी एब्सोल्युटली अंडर मेडिकल सुपर डॉक्टरान सांगला if doctor is convinced that is to be done I think you should go for it rather than just apply ना हें घेतले त्रास जातलो ते घेतले अशें जातले डोंट बी इन युअर ओन कितें आसा आमचे पळय मेडिकल ड्रग्स आसता हाजेर खुबशे टेस्ट जाता बिफोर दे कम इन टू मार्केट बरोबर सो इट इज जस्ट दॅट वी नो द सायड इफेक्ट्स बरोबर करेक्ट आमचे खुबशे अशे बाकीचे झाडा पाल्यांचे हें बी वखदां घेता इट्स जस्ट दॅट वी डोंट नो वॉट आर द सायड इफेक्ट्स पूण आमकां दिसता की ते सायड इफेक्ट ना म्हणून वी फील दॅट दे आर सेफ बरोबर म्हाका सांग डॉक्टर म्हाका फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो 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 दोतोर हॅलो दोतोर म्हाका एक प्रश्न विचारपाक हांव जेरी उलयता मिल्टन उलयता सांग्यावयल्यान मेळटन बाब विचारात प्रश्न विचारात दोतोर गेलो एक हात येता केस कित्यान जाय तो फक्त हात मुयेता हय हात येता एक एकदां हाताची बोटां मुयेता सबन हात मुयेता दुखता मान दुखना ना ना दोतोर एक हात येता काम कितें करता गाडी चलयता दोतोर आमगे ट्रक आसा ट्रक मायनिंग ट्रक मायनिंग ट्रक आसा बरें आसा मायनिंग ट्रक म्हणटकीर सगळे रस्ते कशे आसतले ते इमेजिन करात तुमी कितकी स्पीड आसतली ते इमेजिन करात तो कसो बसतलो तो इमेजिन करात आनी दॅन यू रिप्लाय न्ही तो समज बोटांच मुयेता जाल्यार इट लुक्स लायक वॉट इज कॉल्ड एज कार्पल टनल सिंड्रोम जो एक नर्व आसा मिडियन नर्व म्हणून तो रिस्ट लेवलाचेर प्रेस जाता आनी कार्पल टनल सिंड्रोम जावंक शकता
कळ्ळें. सो ताका एक म्हणल्यार टेस्ट करून, कित्याक इट इज व्हेरी कॉमन इन डायबिटीक किंवा थायरॉयड प्रॉब्लेम असल्यार जावंक शकता कळ्ळें. सो ते ताणें दोतोराक दाखोवन टेस्ट करून घेवचें पडटलें डायबिटीस आनी हे. हाका सिंपलसो उपचार म्हणजे एक विटामीन आनी रिस्ट स्प्लिंट येता, बेल्ट कसो येता तो वापरून पळोवपाचो. तातूंत समज रिलीफ मेळना जाल्यार एक स्टिरॉयड इंजेक्शन्स दिता आमी इन द कार्पल टनल, दॅट कॅन गिव गूड रिलीफ. अच्छा, म्हाका दिसता मिल्टन बाबाक जाप मेळ्ळी आसतली. पण एनीथींग रिलेटींग टू अशें मानेक कितें प्रॉब्लेम आसूं शकता एखाद्या वेळा? मानेकूय आसूंक शकता, पण टिपिकली जेन्ना बोटांच मेळटा तेन्ना इट इज डजंट लायकली टू बी अ कार्पल टनल सिंड्रोम, दो इट इज नॉट कॉमन इन मेन. बायलांनी हे चड कॉमन आनी पोस्ट मेनोपॉजल वुमन. अच्छा, सो युजली अफेक्ट्स द डॉमिनंट हँड. अच्छा, म्हाका डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो. या हॅलो. हां, विचारात, प्रश्न विचारात. डॉक्टर, हांव कारमेन उलयतां. म्हणजे केन्ना फाट दुखता, केन्ना मोटरसायकलीचेर बसत जाल्यार आनी एश कोन आनी खूब दुखता म्हाका, उठोवन बसोंक बी जायना सारकें. सबन फाट दुखता? कितें म्हणटा डॉक्टर? सबन फाट दुखता काय फक्त अशें कमरानूच दुखता काय सबन फाट दुखता अशें विचारता. डॉक्टर आयकोंक येना कितें उलयता. सबंद आतां टीव्ही चालू कर. सबंद फाट दुखता? हॅलो. आं, आसूं, चल, ओके, कळ्ळो. हय, जशें हांवें सांगलां, फाट दुखप इज अ व्हेरी कॉमन प्रॉब्लेम. आमच्या ओपीडीन म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 60 ते 70% फाट दुखूनच येता कळ्ळें. आनी जशें हाजे पयलीं सांगलां हांवें की एक्सरसायजीस, हेल्दी लायफस्टायल, प्रॉपर डायट, कॅल्शियम, म्हणजे आफ्टर एकदां 45 जाले की मेनोपॉज जालो बायलांनी, एकदां पिरियड्स बंद जाले की कॅल्शियम सप्लिमेंट, एंटी ग्रेविटी एक्सरसायजीस म्हणजे वॉकिंग बी कॅन गो इन अ लॉंग वे टू प्रिवेंट दीस. आनी स्पेसिफिकली समज तिका एक चडूच त्रास जाता जाल्यार तिणें जरूर दोतोराक मेळून हाजेर टेस्ट करून घेवचें. खंयचीच पेन चड तेंपाची इग्नोर करपाची नासता. बरोबर, दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुमी जसं सांगलें की खंयची पेन आसा ती कित्याक लागून जाता हे पयलीं इवॅल्युएट करप खूब, देन अकॉर्डिंगली यू हॅव टू गो फॉर द. सगळे टेस्ट करून सुद्दां एक एकदां आमकां मेळना. बरोबर. फायब्रोमायल्जिया म्हणून एक कंडिशन आसता विच इज रिलेटेड टू स्लीप डिस्टर्बन्स. अच्छा, खुबशे पेन्स जाता. आय सी. सो थंय इज अ डिफरंट वे. इट्स अ क्रॉनिक पेन सिंड्रोम्स आनी हे ट्रीट करप आर एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट. पूण ते टेस्ट करून पळोवपाक जाय की व्हॉट इज द कॉज. बरोबर, कित्याक देर कॅन बी ट्युमर्स ऑर एनीथिंग वीच कॅन कॉज. सो नथिंग इज टू बी इग्नोर्ड. बरोबर. डॉक्टर, आमकां एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. या डॉक्टर, मी प्रश्न विचारपाक. हां, विचारात. म्हाजो चलो ऑक्टोबरान पडलेलो, 3.5 वर्साचो. आतां 4 वर्सां कंप्लीट जाल्या. ताजो लेफ्ट थाय बोन हे लायन फ्रॅक्चर आसलो. 1 मंथ प्लास्टर घालून दवरला. ताका आतां कितें फ्युचराक कितें प्रॉब्लेम, पूण तो नॉर्मल एक्टिविटीज करता. इवन इन प्ले स्कूल तेजे हातून 2 कॉम्पिटिशनान प्रायजूय घेतला. म्हणून आमकां मातशें मना कडेन मातशें दचकता कशें. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, इतलें हांव म्हणटा. नथींग टू वरी. भुरग्यांनी न्ही, इवन जाणट्यांनी जेन्ना फ्रॅक्चर जाता, हांव पयलीं सांगलो तुका, एकदां जॉयन जालो फ्रॅक्चर की यू एज गूड एज हिल्ड. आतां प्रॉब्लेम फक्त आसता जेन्ना ओपन इंजरीज आसता किंवा फ्रॅक्चर इज एसोसिएटेड विथ सम मसल इंजरी, लिगामेंट इंजरी किंवा वेस्क्युलर इंजरी, नर्व इंजरी, तेन्ना मातशे प्रॉब्लेम आसता. पूण भुरग्यांनी कांयच ना. ताका ऑलरेडी प्रायजां मेळ्ळ्या म्हणटकीर लेट हिम जस्ट कॅरी ऑन विथ द गूड वर्क स्पोर्ट्सान. आनी आतां ताका म्हणजे आतां फुडल्या फावटी ताका फर्स्ट प्रायज बी मेळचें आनी लेट्स होप दॅट ही वील डू वेल. अच्छा, डॉक्टर, आमकां एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो. 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 या, प्रश्न विचारात. हॅलो. हां, विचारात, प्रश्न विचारात. सनिता बोरकर उलयतां फोंडेच्यान. म्हाजी न्ही कमर न्ही पडपा लागले, बाय जालें. मागीर म्हाका आनी प्रेग्नन्सी जाली, तेन्ना मातशें चड जालें. चड जातलें हांवें कितें केलें, डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टर म्हणपा लागलो वेट घाल म्हणून. मागीर हांव जीएमसी गेलें, झिलियोक दाखयलें. झिलियो म्हणपा कांय करपा नाका, बस रेस्ट घे म्हणपा लागलो. मातशें जातालें. मागीर करता करता चड जालें. चलत कट करून कमरान आवाज जावपा लागलो. मागीर हांव बांदेकराक दाखयलो वचून. बांदेकर डॉक्टर येवन म्हणपा लागलो कांय करपा नाका म्हणून. मागीर हांव फोंडे मागीर परत दाखयलें. तो डॉक्टर म्हणपा वेट घालुया. 2 डॉक्टरां दाखयले. 2 डॉक्टर म्हणपा वेट घालुया. मागीर दसऱ्या कडेन वेट घातलो. वेट घालतना सामकी चड जालें. आनी आतां म्हाका इतलो प्रॉब्लेम जाता की चलपाकूच जायना. घरान सुद्दां रेस्ट घे म्हटलेलें, कांय करनाका म्हणटकीर कितें करपाचें आतां. ना, इतले त्रास जाता जाल्यार तुवें ऑलरेडी इतले दोतोरांक दाखयला.
म्हजो सल्लो तुका तूं म्हाका येवन मेळ कित्याक इतलो त्रास जाता जाल्यार फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय काय ना हें बरोबर म्हणजे आन्सर कारण ते आपल्याक रुटीन एक्टिविटीज करपाक त्रास जायना जाता म्हणटकीर आमकां फुडलें कितें टेस्ट करून पळोवचें पडटलें आनी एज फार एज ट्रॅक्शन इज कन्सर्न इट इज नॉट ऑलवेज ना हय आनी हिका त्रास जालो डजंट मीन ट्रॅक्शन इज बॅड करेक्ट एक कित्याक तेंच डिफिकल्टी अबाउट मेडिकल प्रॅक्टीस इज एक वखद एका मनशाक बरें पडटा पूण ताजेच भयणीक ताजे सायड इफेक्ट जावंक शकता बरोबर सो ट्रॅक्शन हिका त्रास जाले म्हणजे ट्रॅक्शन बॅड आसा अशें लोकांक समज घेवपाक जायना ट्रॅक्शन हॅज इट्स ओन रोल रेस्ट हॅज इट्स ओन रोल म्हणून चडूच त्रास जाता जाल्यार तुमी जरूर येवन आनी खंयचे दोतोराक दाखोवचें किंवा म्हजे कडेन येवचें म्हणजे बेसिकली म्हणजे हाका कितें आसा की अनलेस यू गो फॉर थरो इन्व्हेस्टिगेशन बाबा हाचें नक्की कारण जशें तुमी सांगलें की हाची कारणां तर वेगळी आसता रायट फ्रॉम स्ट्रेस पासून तुमची जर न्हीद व्यवस्थित जावना जाल्यार सुद्दां तुमचें दुखू शकता स्ट्रेस इट कॅन बी इन्फेक्शन्स इट कॅन बी ट्युमर्स बरोबर आणि इट मायट बी जस्ट क्रॉनिक पेन सिंड्रोम बरोबर बरोबर काय करूंक शकना चड हय डॉक्टर तुमी एक 2-3 इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट्स केले म्हणजे म्हाका दिसता आमी हो प्रोग्राम सोंपोवपा पयलीं ते मातशे रिपीट जाल्यार बरें एक म्हणजे तुमी सांगलें की जे आमी अल्कोहॉल म्हणजे सोरो खंयच्याय पद्दती तातूंतल्यान बियर इज बॅड फॉर बोन युरिक एसीड हय म्हणजे युरिक गावट एसीड आसता तांकां तांच्यांनी बियर पिवपाक जायना द मेसेज बी लावड अँड क्लियर सो इट शूड गो कारण लोकांचो समज आसता की ना बियर पिल्यार काय ना बेश्टें पाणी ते आनी बार्ली वॉटर आनी एक हांवें हें पळयलां खुबशे ते पेशंट एलोप्युरिनॉल किंवा झायलॉरिक म्हणून एक वखद येता गावटा खातीर सो हे वखद रेग्युलर घेवपाचें आसता खुबशे लोक अशें करता की आज रातची आपल्याक पार्टी आहा म्हणटा आपूण एक झायलॉरिक घेवन गेल्लो पूण म्हाका त्या लोकांक सांगपाक जाय की झायलॉरिक म्हणटा जो वखद जेन्ना सुरवातीक सुरू करता तेन्ना तुका गावटाचो एक्यूट अटॅक चान्सीस येवपाक चड आसता अच्छा ताका लागून तो एक घेवप पार्टी दिसा इज नो गुड इनफॅक्ट इट इज वर्स अच्छा अच्छा सो घेता सारको रेग्युलर घेवपाक जाय ट्रिटमेंट आनी म्हाका दिसता डॉक्टर आयच्या कार्यावळीच्या निमतान बऱ्याचशा लोकांनी आपले बरेचशे प्रश्न विचारले काय ट्रिकी विचारले काय जाणां इट वॉज नॉट ओन्ली सेकंड ओपिनियन इट वॉज लायक अ थर्ड ओपिनियन ऑर फोर्थ ओपिनियन म्हाका दिसता ह्या कार्यावळीन तुमी बरेच लोक सहभागी जातात असोच तुमी ह्या कार्यावळीचेर मोग दवरचो ह्या कार्यावळीच्या प्रत्येक एपिसोडान तुमी वांटेकरी जावचे तुमच्या घरांतले तुमच्या दिसपट्ट्या जिणेंतले जे प्रश्न आसतले ते मुजरत विचारात फील फ्री एखाद्या वेळी आमचें उत्तर दितना मातशें खंय तरी फाटी फुडें जाता आसतलें किंवा वेळ नासता किंवा तितको वेळ आसतना लोक लायनीर आसतात तरी सुद्दां तुमचो सहभाग तसोच तुमच्या बाकीच्या लोकांक तुमी प्रवृत्त करपाक जाय ही कार्यावळ पळोवपाक कारण ह्या कार्यावळीच्या निमतान बरेचशे तज्ञ दोतोराचें मार्गदर्शन तुमकां मेळटा तेन्ना हे कार्यावळ तुमी पळोवपाक चुकूं नाकात एकदां चुकली सुद्दां जाल्यार दुसऱ्या वेळार जेन्ना परत टेलिकास्ट जाता तेन्ना मुजरत पळयात आणि ही हॅलो दोतोर ही तुमच्या दिसपट्ट्या जिणेंतलो एक म्हत्वाचें आंग जावचें म्हत्वाचो भाग जावचो आनी तुमचो सगळ्यांचो सहभाग असोच वाडत वचचो त्याच बरोबर तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी मेळची अशें देवा कडेन मागून ह्या आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक काळजांसान देव बरें करूं.